Join Stella Academy, Goa's best coaching for IIT, JEE and medical exam preparation. Register today for Stellar Talent Search exam. Admissions are open for repeaters medical batch for NEET 2021. गोंयांत जर गोंयचे कलाकार जर गोंय सोडून गेले जाल्यार ही तूं कला अकादमीची 49 कोटी मोडून रिनोवेट करता ते कला अकादमी दाखयतलो कितें तूं काय भूमिपुत्रा खातीर नवे थिएटर करतलो ते यूज करतले कित्या खातीर करप यू आर क्रिएटिंग इन्फ्रास्ट्रक्चर विदाउट सपोर्टिंग द कॉम्पोनंट्स ऑफ दॅट आर्ट एंड कल्चर. So I think this is now very clear that गोंयांत गोंयकारांक कांय स्थान ना आनी तियात्रीस्ट म्हणटा तो आमचो एक सिंबल गोंयकारपणाचो आनी तांकां सारके रस्त्यार उडोवपाक सरकार फुडें सरता. आज सरकार म्हणटा की आमी दुर्बळ घटकांक एक स्टिम्युलस पॅकेज दितले, सेल्फ हेल्प ग्रुपांक दितले. तियात्रीस्ट म्हळ्यार तशें पळोवपाक गेले जाल्यार सेल्फ हेल्प ग्रुपा भशेनूच ते एक एनवायरमेंट तयार करतात सगळ्यां खातीर आनी सगळे ताचेर जगतात. सो तांकांय बी ते भशेन ट्रीट करपाची गरज आहा आनी हे जर तियात्रिस्टांक हे दिवंक शकना जाल्यार ते 10,000 नोकऱ्यो सांगल्यो ते खंयचे दितले. म्हाका दिसता ताजेर तियात्र जावन येवपाचें ना, ताजो तांकां भंय दिसता. आतां आर्ट एंड कल्चर पॉलिसी म्हणटा ती जी आहा गेले 14 वर्सां आर्ट एंड कल्चर पॉलिसी कांय बदल येवंक ना. लास्ट पॉलिसी केल्ली ती 2007 वर्सां. म्हजो डिमांड असो आहा की परफॉर्मिंग आर्ट्स म्हणटा ते आमचे स्कूल करिक्युलमान येवची. दर ही खाण उरतली जाल्यार म्हाका दिसता सरकारा भितरूय बी हो गूण आसपाक जाय. हे टॅलंट नर्चर करपाक ताका एनकरेज करपाक आनी प्रोजेक्ट आनी प्रमोट करपाक. ह्या सरकाराक डायरेक्शनूय ना म्हळ्यार नदरूय ना आनीक म्हाका दिसता गुणूय ना. आनीक आमचे भुरगे इश्कोलांत वता ते तांचे भितर एक कला आनी संस्कृती हाडपाक सरकाराचो विचारूय ना. ताचेर अशें दिसता की स्कूल करिक्युलमाचे आज मेरेन सरकारान इग्नोर केल्लें आहा. कला सन्मान म्हणटा ताचेर 2,500 लोकांक बेनिफीट मेळ्ळा. अशें दिसता की ही आर्ट एंड कल्चर पॉलिसी जर आयली ना जाल्यार गोंयांत गोंयचे कल्चर आनी नेक्स्ट जनरेशन ऑफ थिएटरिस्ट हे जावचेच ना. नेक्स्ट जनरेशन ऑफ नाटककार हे जावचेच ना आनी ताजे वयल्यान आमचे दायज आमची संस्कृती काबार जातली आनी सरकार हाजे खातीर कांयच करना. म्हजो डिमांड असो आहा की स्कूल करिक्युलमान हें घालचें. सेकंड, पर्यटकांक जे आमी ट्युरिस्टांक हाडटात हांवें एकदां इन्सब्रूक म्हणून गेलो. इन्सब्रूक म्हणटा तें इज ऑस्ट्रिया. थंय आमी एक तियात्र पळयलें. आमकां कांयच समजूंक ना पूण पळोवचें पडलें. इट वॉज पार्ट ऑफ द इटरनरी. सो आयटरनरीचें प्लॅनिंग म्हणून तूं जग मारीत वचून कल्चर पळयता. हांगा तूं कितें दाखयता कल्चर आमचें? तांकां काजिनो म्हणून दाखयता. काजिनो दाखोवनाका म्हणना पूण कल्चरूय दाखय आनी ताजे खातीर जर सरकार हें करता जाल्यार आमचे संस्कृताय आनी आमचे कलेक एक बरें दीस येतले. हे अच्छे दिन सांगपी सरकारान हाजेर कितें तरी करूंक जाय. आनी जर करना जाल्यार तांकां फक्त तांचे अच्छे दिनाचे पडना अशें म्हाका दिसता क्लियर जाल्लें आहा. आतां हें जें आमी सगळें उलयलां हें आमचें मॅनिफेस्टो आसतलें. ताजे पयलीं गोवा फॉरवर्ड म्हणून आमी तांकां सपोर्ट करतले. दर एक कॉन्स्टिट्युएन्सीन जो कॅन्डिडेट आहा आमचो ताणें सपोर्ट करचें. सरकारा कडेन आमचो डिमांड उरतलो की सरकारान तांकां इमिजिएटली एक रिलीफ दिवची. 50% हें ओपन करचें. रवींद्र भवनाचो चेअरमॅन 3rd वेव येता म्हणून अनाउन्स करता. तुम्ही बी जर्नलिस्ट त्याचे म्हणले हाडटात
थर्ड वेव अजून येवंकूच ना. सेकंड वेवान जे त्रासान पडले तो काय रवींद्र भवनाचो चॅरमॅन केला. रवींद्र भवन म्हणजे तियात्रिस्टांचे आनी नाटककारांचे बरे म्हणून चिंतूंक जाय. तें ताणें पयलीं तकलेन घालून उगडें करूंक जाय. दुसऱ्यो भानगड्यो करून जाल्यार आनी कोणाक तरी तें करूंक जाय. बरो मनीस थंय आसचो. आनीक म्हाका दिसता हें जर जायना जाल्यार आमी आमची कला आनी संस्कृती काबार करतले. आमी सगळें जें उलयलां हें आमचें मॅनिफेस्टोन आसतलें आनी आमचो सरकारान केलो जाल्यार आमी हें करून दाखयतले आनी गोंयकारपण राखतले. देव बरें करूं. Salary किती दिता म्हणला. How many people have you identified? Who will? The point is, there are not many in Fatarda. But whatever I get as an MLA, I will give it to them. Now we will identify. There are not that many. Or theatre academic input. This is only for theatre or नाटक करेंगे. Yes. नाटक कशें आमचे कितले आहा. पूण हें जाता न्हय एक complete segment of society is getting finished. खूप डायरेक्टर लगेच पासपोर्ट घेऊन मायग्रेट जावपाक सोदता. हांगा फ्युचर ना अशें ताका दिसूंक लागता. आनी सरकार क्रिटिसिजम कसो तें करूंक शकना. हांव मिनिस्टर आसतना म्हाका एक आतां म्हजी खूब जाताली. हांव अशें आसतना तियात्रान वचूंक गेला थंय म्हणजे म्हाकाच क्रिटिसायज केल्लो. थंय बसून हांवें आयकून घेतलें. हें इज पार्ट ऑफ द गेम. तें तुका कळूंक जाय. यू हॅव टू बी स्पोर्टिंग इनफ फॉर इट. थिएटरिस्ट जाले तशें आनी बाकीचे कलाकार आसा लायक म्युझिशियन बँड आसा सारकें ना म्हणून कितें जाता सामकें दायज आमचें तियात्रिस्ट आनी नाटककार. हें आमचें दीस इज युनीक टू गोवा. उरिल्ले आतां बँडवाले बी आहा ते तांचें बी हें जावंकूच जाय. पूण आतां तांकां दे आर फेसींग न्यू चॅलेंजीस लायक देर इज डीजे म्युजीक. सो म्युजीक इज बिकमिंग techno. So that is a challenge. So थंय तांकां तूं स्टिम्युलस पॅकेज मागप कितले वेळा मागतलो. सरकार हें उत्तर दितलो तुका. दॅट्स अ न्यू चॅलेंज दॅट दे हॅव. कोवीड इज नॉट द ओन्ली चॅलेंज. तियात्रिस्टांक तशें ना. तियात्रिस्टाचें ट्रेडिशनल चलता न्हय नवो मिडियम येवंकूच ना. म्हणजे म्हाका दिसता की इलेक्शन येता. इलेक्शन येतकीर हे बिकॉज ऑफ दिस भूमिपुत्र आनी हे आनी ते क्रिटिसिजम सरकाराचे वाडटले. म्हणून तांकां तेंचें दुकान बंद उडोवंक सोदताले. भूमिपुत्र म्हणटा तो इश्यू असो आसा की पयले मूळ गोंयकार जे खरे भूमिपुत्र हे काकू वेद राहले हांकां हांचो इन्सल्ट केल्लो सरकारान. हें सरकारानूय मानून घेतलो. आनी आमी जेन्ना सांगताले तेन्ना तो आयकूंक तयार नाशिल्लो. आमी जेन्ना पॅरलायज केलें तेन्ना आमकां स्पिकराचे चॅम्बरान मेळ्ळे. तेन्ना हांवें ताका थंय सांगिल्लें तूं पुश करनाका हें. इवेंच्युअली तें तशेंच जालें. तें बील तें तुमी तें पेपरार हाडलां आमी सजेशनां घेतलें. सजेशनां घेवंक मेळना बिलाक. Bill is the property of the house once passed. If it doesn't go to the governor for assent, it is out. So भूमिपुत्र बिल गेलें. पूण ताणें कितें केलें म्हाका आतां कळना की अशें खूब जाणांक ताणें सांगिल्लें हांव तयारी करप भरपाक. चड करून नॉर्थ गोवान सगळें रेडी आहा. आमकां तें जातलें आनी आमी हें जातलें. आतां पयलीं वोटर एनलिस्टमेंट स्टार्ट करपाक. बीजेपी गोंयकारांची मतां शिवाय इलेक्शन जिखूंक सोदता. हें तांचें क्लियर फोकस जाल्लो. हाजो अर्थ हांव अशें म्हणटा की गोंयकार जे ना बिगर गोमंतकी आहा ते सगळे बीजेपीकूच मारतले अशें ना. कित्याक आमी पळयलेलें आहा आमचे मतदारसंघांनी तशें सगळोच गट्टा वोट कोणाक पडना. गोंयकार म्हणजे ते हुशार लोक सुसंस्कृत लोक आनी ते जाणा कोणाक मत मारप कितें करप तें. म्हाका दिसता हें जें इवन तो राजदीप नायकान म्हणलें की 10,000 म्हणल्यार कितें काय म्हणून फकाणां करतात ते ताची रोखडीच गाडी पडली दुसऱ्या दिसा. सो हें कितें दीस इज इंटॉलरन्स. दीज आर क्लियर सायन्स ऑफ इंटॉलरन्स. यू कॅनॉट टेक क्रिटिसिजम. आनी ताचे 10,000 तो कांय उलयना. गाडी फुटली ती तशीच आहा. सो हाजो अर्थ कितें. म्हाका दिसता सरकारान क्रिटिसिजम आयकून घेवंक जाय. आनी जर घेना जाल्यार लोकांनी आनी तुमचे मिडियाचें एक व्हडली रिस्पॉन्सिबिलिटी जाता. द अदर सायड हॅज टू ऑल्सो बी ब्रॉट टू द फक्त
एडव्हर्टिजमेंट कितले येतात ते पळोवनूच मिडियान वचूंक जाय दुसरी सायडूय पळोवंक जाय. तुका अशें दिसता की इलेक्शन जायसर हे चालूच रावचें ना दिसता तुका बिकॉज ऑफ दीस ना कोविड म्हणटा तें आज नड्डा जर येता जाल्यार शिगमो जाता. खरो शिगमो जाता ना. नड्डा येता जाल्यार शिगमो जाता. सगळे ढोल ताशे बी येता एअरपोर्टाचेर. केन्नाच एअरपोर्टाचेर शिगमो आमी कार्निवाल पळोवंक ना. पूण तातूंत नड्डा आयल्यार आयलो न्ही तो. ते खरे रस्त्याचेर पडले जाल्यार खड्डे दिसपाचे. सो ते नड्डा खड्डा दाखोवंक नाका रस्त्या वयले म्हणून ताणें शिगमोच एअरपोर्टार दवरला चल. सो जाय ते तांकां जाय ते जाता आनी दुसऱ्यांक आडावंक जाय जाल्यार कोवीड आहा आनी ते फुडें एक्सटेंड करीत आहात ते. आनी कितें करतात सगळ्यांक दे एंटायरली इन इलेक्शन मोड. एडमिनिस्ट्रेशन नाच न्ही. हांव आतां रवींद्र भवनाचें सांगतालें तुका. रवींद्र भवनाचो चेअरमॅनान चिंतपाक जाय कला आनी संस्कृतीचें तियात्रिस्टांचें नाटककारांचें. तो म्हणटा आपूण हें करतलो म्हणून रस्त्यार खड्डे पडले ते रिपेर करतलो. हांव तुका सामको कॉन्फिडंटली सांगूंक शकता मिनिमम खड्डे गोंयांत आसत जाल्यार फातोर्डा आसतले मिनिमम. हाजो अर्थ असो न्ही की एकूय खड्डो ना म्हणटा हांव. पूण मिनिमम आसल्यार आमचे आसतले हें आमकां सांगूं येता. सो ते आपूण करता म्हणून ते एक नवें तियात्र करप. असली तियात्रां खूब दिसता हे दिसांनी. एनिवे आज हांव तियात्रिस्टांचेर उलयता. पॉलिटिशियन्स हू बिकम हू हॅव बिहेव्ड लायक तियात्रिस्ट तांचेर उलोवपाचो आज सब्जेक्ट ना.